RGP this time was almost planning to contest 12 सिटां. करेक्ट. आणि 12 सिटांचेर ते कॉन्टेस्ट करपा आशिल्ले तेमी ते 28 व्हेली and still getting 10% vote share shows that they are here Yeah. to do business. They are existing all over Goa. Yeah. ते वेळी आसाय. They are in Majorda. They are in Nuve. So all over Goa they are existing. मनोज बाबान आतां सांगिल्लें कितें तेंगेलो नॉन गोवन इश्यू आसा तो इश्यू आसाच. पण ह्या खेपेक तो फाटल्यान दवरपा रेडी जाले. Correct. So I'm saying give full credit to them. And for that काँग्रेसीन तांकां सांताक्रूजाचे भायर धाडले. Correct. According to them, they deserve full marks. That their main core agenda, they decided to keep aside and form an alliance. Yeah. So according to me, that kind of sacrifice, that kind of adjustment is required if they have to come together. ट्रॅजिक थिंग इन ऑल ऑफ दिस इज क्लिओफास बाब ज्या सांताक्रूजाचेर तांकां भायर काडले ते सांताक्रूज तर जिखले आनी काँग्रेस हरली. RGP is certainly a force. Yeah. And with this election has shown that RGP exists and they will continue to exist. Yeah. कारण ते एक अजेंडा घेऊन वता, whether you like the agenda or you don't like the agenda. But they have an agenda. त्यांची clear ideological ideology position is आसा. very, very clear. Yeah. The position is clear. RGचो problem जाता की they are not understanding which are their concentration points, which are their weak points. आज 28 सीट जेन्ना तुम्ही लढयतात आणि जो RGPच्या कोर बार्देज बेल्टांतल्यान जो स्टार्ट जाल्लो आज तो बार्देजान खंय दिसूना. पण तो आज बार्देजाच्या भायर आज तिसवाडीन तो आतां तिसवाडी दिसता, फोंड्या दिसता. आणि खंय दिसता. Yeah. सो मेन थिंग स्ट्रॅटेजिक प्लेसमेंट म्हणटा तो RGP कडे चुकता. दे आर गुड ऑन द अजेंडा, दे आर गुड ऑन द लीडर्स, दे आर गुड ऑन पिकिंग अप गुड पीपल, बट दे आर मिसिंग ऑन स्ट्रॅटेजिक पॉइंट्स. दे आर मिसिंग ऑन वेअर टू युटिलायज इट. RGPन ह्या वेळार इलेक्शनात झडपी इलेक्शनात बऱ्या तरेन मॅच्युरिटी दाखयल्या. ती अशें दाखयल्या आतां फॉर एग्जाम्पल सांगता तुमकां युरी आलेमांव हो थोडोसो तातूंतलो एक सॉफ्ट हे हय. जो तांचे कडेन हें करतालो म्हणजे एंगेज जातालो किंवा नेगोशिएशन्स करतालो. ताणें RGPन गिरदोळी, दवर्ली, कुडतरी, नावेली, बाणावली हांगा खंयच आपलो कॅन्डिडेट दवरूना. जे तांचे कडेन बरे भशेन वागले तांच्या वाटेक ते गेले ना. दुसरी गजाल खोर्ली जेन्ना गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसच्या विरोधांत आपलो कॅन्डिडेट देंवयलो RGPन थंय काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा खातीर ग्लेन काब्राला खातीर मनोज said it on my show very clearly that they will support Congress candidate. He was very open about it. अशा परिस्थितीन RGP हो युती जावचो की अलायन्स जावचो ह्या मताचो आशिल्लो अशें आमी सामकें. They मानपाक showed it शकता. through actions.